सदा ची कुरी आणि आमकां आमच्या देवा आमच्या आस्माची बापाची पुताची आणि पवित्रात्म्याची नावे आमेन. सोत मानता देवा सोत पवित्र बापाक स्वर्गान पृथ्वीच्या रुसाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्रात्म्या वरी सांभाळलो अकवार मरी ताय जल्मलो प्रोस पिलाता काल ताणे कोस सुसले ताका कुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यातलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पवित्र देवा बापाच्या उजव्यान बसला थंय तांच्या आनी मेल्ल्यांची मुसबी करूंक येतालो. सोमांता पवित्र आत्म्याक खातुले पवे सोबे भक्ता साहित्यकार पातकाचे बक्षणे कुडीचे जेवणपण ससनाचे जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टाळ्ळें पडोवं दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोले सुवेस पोजताय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज जेजू. ती मरे देवाची माये आम पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोले सुवेस पोजताय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज जेजू. ती मरे देवाची माये आम पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोले सुवेस पोजताय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज जेजू. ती मरे देवाची माये आम पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोय बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. संतोसाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर बोडया गाब्रिएलान आकवार मोरे खबर दिली की देवाचो पूत तिच्या कुसव्यांत येतलो म्हूण आनी पवित्र आत्म्याची कृपेन ती गरबेज जाली. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाटो आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां टाळ्ळें पडोवं दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरवेस पोचताय आसा उस्त्र्या मध्ये तूं सुदो आनी सुदोचो पूज जेजू. बेगीन दी मोरी देवाचे माये आनी बापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरवेस पोचताय आसा उस्त्र्या मध्ये तूं सुदो आनी सुदोचो पूज जेजू. बेगीन दी मोरी देवाचे माये आनी बापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरवेस पोचताय आसा उस्त्र्या मध्ये तूं सुदो आनी सुदोचो पूज जेजू. बेगीन दी मोरी देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरवेस पोचताय आसा उस्त्र्या मध्ये तूं सुदो आनी सुदोचो पूज जेजू. बेगीन दी मोरी देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरवेस पोचताय आसा उस्त्र्या मध्ये तूं सुदो आनी सुदोचो पूज जेजू. बेगीन दी मोरी देवाचे माये आनी बापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरवेस पोचताय आसा उस्त्र्या मध्ये तूं सुदो आनी सुदोचो पूज जेजू. बेगीन दी मोरी देवाचे माये आनी बापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरवेस पोचताय आसा उस्त्र्या मध्ये तूं सुदो आनी सुदोचो पूज जेजू. बेगीन दी मोरी देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरवेस पोचताय आसा उस्त्र्या मध्ये तूं सुदो आनी सुदोचो पूज जेजू. बेगीन दी मोरी देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरवेस पोचताय आसा उस्त्र्या मध्ये तूं सुदो आनी सुदोचो पूज जेजू. बेगीन दी मोरी देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरवेस पोचताय आसा उस्त्र्या मध्ये तूं सुदो आनी सुदोचो पूज जेजू. बेगीन दी मोरी देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काल आमेन.
ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां आनी कोणाच्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक सरकार व्हर चोरी करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो मिस्तेर. आंकवार मारिया गुरबेस आसतना सांत एलिझाबेल आपल्या मावशे भयणीक भेट करूंक गेली आनी तिचे ताय 3 म्हयने रावली. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवं दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोले सर्वेस पोचता आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज जेजू. भाग्यान ती मुरी देवाची माय आमी पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोले सर्वेस पोचता आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज जेजू. भाग्यान ती मुरी देवाची माय आमी पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोले सर्वेस पोचता आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज जेजू. भाग्यान ती मुरी देवाची माय आमी पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोले सर्वेस पोचता आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज जेजू. भाग्यान ती मुरी देवाची माय आमी पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोले सर्वेस पोचता आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज जेजू. भाग्यान ती मुरी देवाची माय आमी पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोले सर्वेस पोचता आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज जेजू. भाग्यान ती मुरी देवाची माय आमी पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोले सर्वेस विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोले सर्वेस पोचता आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज जेजू. भाग्यान ती मुरी देवाची माय आमी पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोय बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोणाच्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक सरकार व्हर उदी करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो मिस्तेर. आंकवार मारिया बालका जेजूक वेल्या शारान गोरवाच्या गोट्यान मनसाती मोदें प्रसूत जाली. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाटो गिरायज आयज आमकां आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां टाळें पडूं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोचताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज जेजू. भाग्यान ती मोरी देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोचताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज जेजू. भाग्यान ती मोरी देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोचताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज जेजू. भाग्यान ती मोरी देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोचताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज जेजू. भाग्यान ती मोरी देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोचताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज जेजू. भाग्यान ती मोरी देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोचताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज जेजू. भाग्यान ती मोरी देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोचताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज जेजू. भाग्यान ती मोरी देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोचताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज जेजू. भाग्यान ती मोरी देवाचे माये
आमच्या बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरवेस पोचताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो उत्सव पूज येसू. भाग्यांती मोरी देवाची माये आमच्या बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरवेस पोचताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो उत्सव पूज येसू. कृपेन बोली सुवेस पोचताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोवचो पूज येसू. भाग्यांती मरे देवाची माये आमच्या पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोले सुवेस पोचताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोवचो पूज येसू. भाग्यांती मरे देवाची माये आमच्या पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोले सुवेस पोचताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोवचो पूज येसू. भाग्यांती मरे देवाची माये आमच्या पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोले सुवेस पोचताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोवचो पूज येसू. भाग्यांती मरे देवाची माये आमच्या पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोले सुवेस पोचताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोवचो पूज येसू. भाग्यांती मरे देवाची माये आमच्या पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोले सुवेस पोचताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोवचो पूज येसू. भाग्यांती मरे देवाची माये आमच्या पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोले सुवेस पोचताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोवचो पूज येसू. भाग्यांती मरे देवाची माये आमच्या पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोले सुवेस पोचताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोवचो पूज येसू. भाग्यांती मरे देवाची माये आमच्या पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोले सुवेस पोचताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोवचो पूज येसू. भाग्यांती मरे देवाची माये आमच्या पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोय बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां कोणातल्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक सरकार व्हर उदीक करून सोड करस आसलेल्या. पांचवो मिस्ती पोरबेच्या दिसा साळल्या उपरांत 3 दिसांनी बालोक जेजू देव देबलान मेवलो. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. दिसपाटो गिरायसाय आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातां मुगोस आनी आमकां टाळ्यांक पडो दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरवेस पोचताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूज येसू. भाग्यांती मरे देवाची माये आमच्या बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरवेस पोचताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूज येसू. भाग्यांती मरे देवाची माये आमच्या बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरवेस पोचताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूज येसू. भाग्यांती मरे देवाची माये आमच्या बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरवेस पोचताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूज येसू. भाग्यांती मरे देवाची माये आमच्या बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरवेस पोचताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूज येसू. भाग्यांती मरे देवाची माये आमच्या बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरवेस पोचताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूज येसू. भाग्यांती मरे देवाची माये आमच्या बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरवेस पोचताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूज येसू. भाग्यांती मरे देवाची माये आमच्या बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
नमान बरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोचितायसा उसरामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पुजेसू भगवंती मोरी देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोचितायसा उसरामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पुजेसू भगवंती मोरी देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोचितायसा उसरामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पुजेसू भगवंती मरे देवाशे माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां आनी वार आमकां कोणातल्या वज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक सरकार वर उदी करून सोड करस आसलेल्या मानराणी काकूचे माये तुसके आमचे जिवीत अमृतानी परवासो आमी पोटेशी रेवीची बालका तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या भांड्यान सुसार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दया शर्यतीनी तुझे काकूची नदर घाल तू कोणवाले आनी मोगाल तुलो आकवार मारी हे पदसो प्रांतचो पुजेसू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजू बसा ते आमकां पावसाच्या. प्रार्थुया देवा तुज्या एकल्याच पुतान आपल्या जेजू मरण आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां ससनाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आकवार मारयेचे भोव पवित्र रुजायचे मिस्तेर आमी नियाळदांव तातूंत आपाटलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बासायलेले आसा ते आमकां मेलोशी कर म्हूण मागता. तेंच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तावळी अशें जावं. देवाचो आदार आसा सदांकाल आमचे ताय अशें जावं. सुरवातेक आमी गायन करुया. सर्वेस वरां मुखार येयात. गायनाचो अंक A32. सर्वेश्वरा मुखारिया ताका दिनवासुया तो तीर कडो आमचे धाडो ताका वाखाणुया. सर्वेश्वरा मुखारिया ताका दिनवासुया तो तीर कडो आमचे धाडो ताका वाखाणुया. आखी प्रितूम सगलो संवसार ताच्या हातांत आसा. उसरूस बोलबोन कोल कोल दर्या ताणेंच घडोवन हाडल्या. सर्वेस्परा मुखारिया ताका दिनवासुया तो तीर कडो आमचे धाडो
ताका वाखाणुया सर्वेस्परा मुखार येया ताका दिनवासुया तो तीर कोडो आमचे तारो ताका वाखाणुया. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या देवा बापाचे आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसू. मोगाल इश्टानो, आयच्या नोवेनाचो विशय आवय बापायनो तुमी जेजूचे गोवाय. आवय बापूय आपल्या जिवितान जेजूचो अणभव घेवन आपल्या भुरग्यांक दितात. एका ल्हान भुरग्याक आवय बापूय मिस्योनार शीस कशी बावतीज दिवन देव मंदिरान हाडटात. त्या दिसा कितें घडटा ताची ह्या भुरग्याक कांयच जाणवीक आसना, पूण आवय बापूय देवाच्या मोगाचें दूद जावन ह्या भुरग्याक देवाच्या आनी आपल्या मोगान वाडोवंक भास दितात. बी तशें बात अशें आमी म्हणटा. भुरगें आपल्या आवय बापायक पळयता आनी तांची कर्तुत्वां आपलीं करता. तांचे कडल्यान कितें करचें कितें ना करचें आनी कितें बरें कितें वायट हाचे भितर अंतर करूंक शिकतात. आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक आनी फामिलींत आसलेल्यांक जेजूचे गोवाय जावंक हे मिसा भेटेंत मागुया. आणि मिसा भेटेंत आमी घेत मागता. आयज तो मांडलेलो आसा वाडो वयलो वाडो ह्या वाड्यांतल्या सगळ्या भावा भयणां पासून तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर सगळ्यांचेर कितें आशिर्वाद पडूंक आनी देवाची बेसांव आनी देणी तांकां लाभूंक. अच्यो मिस बेटुयथ्या सुनीता सियन आनी शनैया तांचे पासत आमी मागता. बरे भलायकी पासत मागून बेटुयथ्या तांकांय देणी फावो जावंक मागता. आनी पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावंक देवा मुखार आमी सगळीं किरकोळ पातकी म्हूण ओळखून घेवया आनी सगळ्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो हांव चारून सांगता. मनांची दोन तोंडारच सारून वायटा धरून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बडो अपराध. हे पासत भाग्यवान सदांच संकवार मारी सगळ्यांक दुधांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदा देव आमची काकृत करूं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kakutko, Somia kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko, Somia kakutko, Somia kakutko. प्रार्थुया. सर्वेस्परा कोनवळ्या बापा, जेजू खातीर आपलें रगत वारयलें त्या तुज्या धर्मदुता बागंत फिलिपाची आनी जाकोबाची आयज आमी परब समरमता. तांच्या मागण्याक कान दी आनी तुज्या पुताच्या कश्टा मरणांत आनी पुनर्जीवनपणांत आमकांय वांटो दी. अशें तुका रूप रूप पळोवन सासणाक दादोशी जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवीं पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रात चोरयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन.
तोबिताच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसा मिदिया गांवांतल्या रागेसांत रावपी गाब्रिएला कोडें आपलें रुपें दवरलोलें म्हूण तोबिताक उगडास आयलो आनी ताणें आपणास भितर म्हणलें, आतां हांवें मरण मागलां म्हणटोच म्हज्या पुताक तोबियासाक आपोवन ह्या दुडवांची खबर सांगल्यार अदीक बरें. ताणें तोबियासाक आपल्या पुताक आपयलो आनी ताका सांगलें, हांव मरतोच म्हाका मानान मातयेक लाय. तुजे आवयक मान दी आनी तुजें जिवीतभर तिचेर विसोर घाली नाकाय. तिका मानता तें कर आनी तिका दूख हाडटा तें वाटाय. म्हज्या पुता, तूं कुसव्यान आसतना तिणें कशे परी आटेविटे काडल्यात तांचो उगडास दवर आनी तिचे दीस सोंपतोच तिका म्हजे कुशीक एकाच फोंडान मातयेक लाय. म्हज्या पुता, सदांच देवाक विस्वाशी राव. पाप आदारूंक व ताचे उपदेश मोडूंक इत्सा करूं नाका. सगल्या तुज्या जिवितांत बऱ्यो करण्यो कर आनी खोट्यांचे वाटेन चलूं नाका. प्रमाणीकपणान चलशी जाल्यार प्रमाणीक मनशांक घडटा तशें तुमी सगल्या वस्तूंनी येसवोन जातलोय. तुज्या बाटा बेसांतलें भीक घालूंक थोडें कुशीन दवर. दुबल्यांक पाट वळूं नाका आनी देवूय तुका पाट वळचो ना. तुजे लागीं आसा ते प्रमाणें तुजें भीक घालपाचें माप जावन दी. तुजे लागीं उपोट आसा जाल्यार उपोट दी. थोडें आसा जाल्यार तांतलें थोडें भिकेक घालूंक भियें नाका. अशें केल्यार तुका गरज पडटा त्या वेळार तूं वोट थेवो तुका सांबाळून दवरतलोय. भीक घालप मनशांक मनांतलो वाटायता आनी ताका कालोखाक सांपडोंक दिना. सर्वेस्परा हुजीर तुका मानतलो आनी सुटावो उपाय ना. म्हज्या पुता, कसलीच कामचारी चाल दवरूं नाका. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. ताची संसद तोखतली नितेकाली. सगळीं म्हणुया, ताची संसद तोखतली नितेकाली. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलो. पिणकेचे पिणकेन तुजें विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग सासणाक तोखता तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय ओकोण करून दवरलाय. जबाब, ताची संसद तोखतली नितेकाली. अशें तुवेंच सांगलाय. हांवें विचून काडलां ताचे कोडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी संसद तोखतली सदांकाल. हांवें स्थापलोलें तुजें विस्वाशीपण सदां सर्वदां सांबाळटलो. जबाब, ताची संसद तोखतली नितेकाली. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव, म्हज्या तारुणाचें खडप. सदांकाल ताका म्हजें भलेपण दाखयतलो आनी केलोलो करार गोड तोखतलो. जबाब, ताची संसद तोखतली नितेकाली. शुभ वर्तमानां सगळीं उबी रावया. सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय सोय. सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय सोय. सर्वेस्परा, तुज्या घरान रावता ती कितलीं बागी. दीस रात ती तुजी वाखाणणी करतली. सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय सोय. सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.
महिमा तुका सुमिया. जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्काचे परबेक जेरुसाल्याक वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती परबेक सदांचे भाशेन जेरुसाल्याक गेली आनी परबेचे दीस सोदल्या उपरांत परतून येताली तेन्ना आवय बापायक कळनासतना भुरगो जेजू जेरुसाल्यांत पाटी रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्या बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्या आनी वळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो. तो मेळना जातूच ताका सोदीत सोदीत ती परतून जेरुसाल्याक गेली आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्रां मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो जसो तो तांकां मेळ्ळो. ताचे आयकताले तांकां सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जबाबाचें मोठें अजाप दिसलें. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताच्या आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कितें म्हूण केलें? पळय, कोती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्या. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात. पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना आनी तांचे बरोबर तो नाजारेताक गेलो आनी तांकां खालती रावलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भयणी बाबनो, आयज नोवेनाच्या 4थ्या दिसांत आमी भितर सरल्या आनी आयज खिरीत एक दिसाक एक मनाचेर लक्ष घालून गेल्या उपरांत कालच्या दिसा घोव बायल कशी तांच्या जिविताचेर नियाळ केल्या उपरांत लग्न संस्कार जोडून घोव बायल जाल्या उपरांत आवय बापायचें देणें फावो जाता हाचेर आज आमी लक्ष घालता. बाबयणानो, जायतीं जाणां कडेन लग्न जावन आपल्या जिवितान भुरग्याच्या देण्या वरवीं ही खुशालकाय भोगता जाल्यार जायत्यां कडेन हें देणें आपल्या भुरग्यांक पळोवचें देणें कडेन फावो जालां. जाल्यार जायतीं जाणां लग्न जावन आजुनूय के भाशेन आवय बापूय जावचें देणें कडेन अंतरेकून रावतात. प्रितीच्या भयणी बाबनो, आवय बापूय जावप हें जावन आसा एक व्हड देवाचें देणें. तेच बरोबर तें जावन आसा एक आपोवणें. हें देणें देवान दिल्लें जिवितांतलें आपोवणें कशे तरेन जिवोवचें काय हाचेर एक ल्हान सुबनेरियाल आमी करुया. बाबयणानो, दिपक हो भुरगो 5 वर्सांचे पिरायेचो आसलो आनी तो खंय ताचो सदांच आपल्या रुमान न्हिदतालो. दिसाक ताचो बापूय ताच्या कुडींत भितर सरलो रातचे वेळार न्हिदूंक वेता आसतना आनी ताचे बरोबर खंय तो रावलो. जेन्ना बापूय आयलो तेन्ना ताणें बापायकूय सांगलें, पळय डॅडी, म्हाका थोड्यो स्टोरीज वा काणयो सांग. आमी जाणा भुरग्यांक काणयो खूब आवडटात आनी अश्यो तांकां सांगलेल्यो तांकां एके भाशेन जाय. आनी भुरग्याची मागणी आयकून ह्या बापायन खंय ताका ह्यो काणयो वा कथा सांगूंक सुरू केल्यो. आनी अश्यो सांगता सांगता दिपकाचे खंय मातशे दोळे झेमेक लागले. चाल जालो ते वेळार ताणें खंय बापायक सांगलें, डॅडी, आतां म्हाका मागणी करूंक जाय. आय वॉन्ट टू प्रे. आनी तेन्ना तो खंय आपले बाजयेचेर तुवें दिमेर पडलो
दोळे वयर देवाक उबारले, आपल्या दोनूय हात खंय ताणें जोडले आनी तो अशें मागणें करूंक लागलो. देवा म्हज्या, म्हाका तूं जिवीत दिताय ते पासून तुका हांव दिन वाचता. हांव जिवोवता जाल्यार म्हजो आत्मो तूं सांबाळ. आनी फाल्यांचो दीस घोडी म्हाका पळोवंक मेळना जाल्यार म्हजो आत्मो तुज्या हातीन घे. बाबीणानो, हे मागणें खंय ताचें सदांचेंच आसलें. पूण आयज हे मागणें सोंपयले उपरांत ताणें आनिकूय खंय ताणें उपरांत मागलें. आज धरून आपली नदर खंय ताणें आपल्या बापायचेर घातली आनीक ताणें देवा लागीं खंय मागलें, लॉर्ड, मेक मी ग्रेट बीग पर्सन लायक माय डॅडी. आमेन. देवा म्हज्या बापाय सारको म्हाका एक व्हड मनीस, बरो मनीस, जिवितान बरें करपी असलो मनीस सदांच म्हाका तूं कर. तुज्या भयणी बाबानो, ह्या भुरग्याचें मागणें एके भाशेन ह्या बापायचें पण ताच्या जिवितान जें बरें मार्गदर्शन ताका मेळ्ळां, आवय बापाय वरसमी हें जें मेळ्ळां तें एके भाशेन ताका दाखोळ करता. आयज आमी देवाच्या उतरांत आमी नदर घालुया. आयचें पयलें वाचप जें आमी आयकलां तोबीत ह्या पुस्तकांतलें. हातूंत हें कुटूंब आमकां दाखोळ केलां. तोबीत, ताची घरकान्न सारा आनी तांचो पूत तोबेस. तोबीत आपल्या मरणाचे निमाणे घोडयेर आसा आनी असल्या वेळार तो आपल्या पुताक एके भाशेन आपूण हाडटा आनी जायतें बरेंपण ताच्या मुखार मांडटा. सगळें एके भाशेन ताका सांगता आनी ताच्या उलोवपांतल्यान आमकां दिसून येता जी बरीं तत्वां एके भाशेन ताच्या पुताच्या जिवितान आकारून येवंक जाय ती एके भाशेन तो दाखोळ करा. म्हणजे एक बापूय कसो कुटुंबाच्यो आनी कसो ताका बरी शिकोवपी आनी बरी तत्वां दाखोवपी एक बापूय म्हूण तो दाखोळ जाता. पण बाबानो, ह्या कुटुंबांत दुबाविरेत ह्या भुरग्याक तांचे वरवीं बरेंपण फावो जालां आनी बरी तत्वांची वाट तांणी ताका दाखोळ केल्या. ह्या मागण्यांतल्यान, ह्या उतरांतल्यान, ह्या निमाण्या उतरांतल्यान एके भाशेन आमकां दाखोळ जाता. न्ही बाबानो, एके भाशेन बरें तत्वां ताणें आपणावची, आवय बापायच्या मानान जिवोवचें, आवयक एके भाशेन बरे तरेन सांबाळचें, ताच्या जिवितान दुसऱ्यांचो हुस्को धरून ताणें बरेंपण जोडचें आनी हे भाशेन जिविताची वागणूक ताणें सुदारची आनी जिवोवची ही बरें शिकोवन ताच्या मनांत तो घालता. जाल्यार आयच्या शिव वर्तमानांत आमकां मारिया, जुजे आनी जेजू हें पवित्र कुटूंब मेळटा. पण बाबानो, मारियेन आनी जुजेन आपल्या जिवितान देवाचें उतर आयकलें आनी ह्या उतरा प्रमाणे एके भाशेन आपल्या जिवितान तांणी मांडून हाडून हे उतरा प्रमाणे ती जियेली. दुबाविरेत हेंच तांणी आपल्या पुताकूय जेजूकूय शिकयलें, हातूंत दुबावच ना. ह्या उतरा वरवीं ताणें जिवोवंक आनी उतर ताणें संवसाराक परगुटूंक एके भाशेन ताका आपल्या कुटुंबांतल्यान ती तयार करतात. एक आवय बापूय कशें भुरग्या सोबे कितें हुस्को तांचो आसलो एक भाशेन तांच्या हे वागणुकेंतल्यान दाखोळ जाता. जाल्यार एके भाशेन तांणी बरीं तत्वां देवाच्या बरेपणान आनी देवाच्या सांगातान ताणें वाडूंक जाय हें ताणें दाखयल्ली वाट थंयसर दिसून येता. कित्याक जेजू म्हणटा, फुडें म्हणटाना आमकां सांगता, तुमी नकळो आसल्यात म्हज्या बापाच्या घरांत आमी आसूंक जाय आसले म्हूण. पण बाबानो, तांकांय एक आवय बापूय कशी जेजूच्या जिवितान बरें मार्गदर्शन दिवपी, बरी शिकवण तांकां दाखोवपी असली आवय बापूय ती चालली आमकां दाखोळ जाता. भयणी बाबानो, आवय बापूय हे जर एक देणें आनी आपोवणें जाल्यार दर दिसाक आवय बापायनी हे आपल्या जिवितान आपल्या भुरग्यां सवे ह्या वागणुकेंतल्यान जिवंक गरज आसा. पयले सुवातेर आमी आवय बापूय कशी तांकां बरी शिक्षक जावया. कोण एक बरोवपी अशें म्हणटालो, फॅमिली is the first school of humanity and parents are their first educators. आमचे कुटुंब जावन आसा एक पयली मुळावी शाळा आनी आवय बापूय जावन आसा तांची पयली शिक्षक. भयणी बाबानो, आवय बापूय कडसून सगली शिकवण एके भाशेन भुरग्यांक फावो जाता. आवयचे वटेन रावून जे भुरगे शिकता
तांच्या सांगातान जे एके भाशेन नायता आमचे पवित्र सभेची शिकवण आनी ह्या सगळे आवय बापाय कडसून एके भाशेन हे फावो जाता. जिविताची बरी तत्वां, जिविताची वागणूक, जिविताची वाट एके भाशेन तांणी बरे वाटेन चलोवंक हे आवय बापायचें कार्य आसा. एक आवय बापूय पयलीं तांचे जिविताची शिक्षक कशी हे मार्गदर्शन, ही वाट, हे बरेपण तांकां दाखयतात. हे भाशेन बरे शिक्षक कशे आमच्या भुरग्यां सवें आमी जावया. दुसरे सुवातेर तांकां जिवितान आमी बरें मार्गदर्शन दिवपी एक रोल मॉडेल जावया. पण बाबानो, आवय बापूय कशी जाय ते घडये भुरग्यांक शिकयत, पूण जे तुमी शिकयतात ते तुमच्या जिविताच्या देखींतल्यान एक भाशेन तांकां दिसून येवंक जाय. ह्या भुरग्याच्या उदाहरणांत आमी आयकलां, हो भुरगो जेन्ना मागणें करता, देवा लागीं मागता, तो म्हणटा आपणा बापाय सारको बरो मनीस आपल्याक कर. म्हणजे ताच्या जिवितान ह्या आवय बापायचें बरें मार्गदर्शन ताका फावो जालां, बरी देख ताका मेळ्ळ्या, बरें जिविताचें बरेंपण ताणें अनुभवलां, हें तातूंतल्यान दाखोवन जाता. ह्याच खातीर तो म्हणटा, म्हाका ताचे सारको एक बरो मनीस तूं कर. भणी बाबानो, आवय बापूय कशी हे देणें जियेतना तुमच्या जिवितांतल्यान भुरग्यांक एक बरी देख जावंक वावुरचें. कित्याक जाणार सांगतात, भुरग्यांकूय जेन्ना वाडटा, भुरगे जेन्ना पिरायेन वाडत येता तेन्ना जे भुरगें सांगता तें आयकता, पूण जिवितान जें कितें तुमच्या जिवितांतल्यान तांकां दिसून येता तेंच तांच्या जिवितान तीं करूंक वावुरतात. म्हणजे तुमच्या जिविताची देख तांकां एक नामूण जाता, तांच्या जिवितान फुडलीं पावलां तांणी आपणावंक आनी जिवंक. पण बाबलो, हे आपूण तुमच्या जिवितांतल्यान जियेतना खरीतपणी हें बरेंपण भुरग्यांक सवय पावूंक, आवय बापायचें तुमचें आपूण देवान दिल्लें हें देणें खोलायेन आनी बरेपणान जिवंक कितें कृपा आनी बोड दर एका आवय बापायक फावो जावंक. आनी जी कोण भुरग्याच्या देण्या खातीर एके भाशेन आवडून रावतात तांकांय हे देणें फावो जावन आवय बापाय पण संपूर्ण देणें मेळोवंक ह्या भेटेंत आमी मागुया. सगळे आमी हे वेळार आमच्या बाबात सांगातान उच्चारुया. सदमंथा देवाक, सर पदवीदार बापाक, सर्गार पृथ्वीच्या रचणाराक, जेजू क्रिस्ता तोचे एकल्याच पुताक आमच्या सगळ्यांक पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबाळलो, आंकवार मळीतान सांबाळलो, साल सोडलो, तो मेलो, ताका निकी पिलो, मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसाक मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सर्गात सोडलो, सर पदवीदार देव बापाच्या उज्यार बसला, विधान शिब्या मेल्ल्याची मनसुबी करूंक येतलो, सदमाना पवित्र आत्म्या दरेक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार, पातकाचे भोगसणे, फुडचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आनी हेच बाबार्थान वेळार आमच्यो किरीत गरजो त्याच देवा मुखार आमी दवरुया. देवा विशीं शिकवण दिता तो देवाचो मनीस जावंकूच जाय. पाप साहेब फ्रांसीस यादनीक बेस आनी हेर म्हत्वाची पवित्र सभेक देवाची शिकवण दितात जाल्यार आवय बापूय आपल्या गोऱ्याब्यान भुरग्या बाळांक देवा विशीं शिकयतात. हो वावर धिरान आनी मोगान तांणी फुडें व्हरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. Gloria deva ai kamso taro mukti ponan matauno. कांय मनशांक समाजा भायर दवरतात. असल्या मनशांच्या मागीर कोणाकूच पडना. ती सारकी समाजीक आट्यांतली भायर पडलेलीं आसतात. राजकीय फुडाऱ्यांनी कोश्टवतल्या भाव भयणांक वयर काडूंक तांचे खातीर वावरूंक तांकां बरें मन मागतना आमच्या आवय बापायनी
आपल्या भुरग्यांच्या मनात गरिबांचो आनी भायरलोल्यांचो मोग रिगोवंक तांकांय कृपा मागुया. Donia deva, aikam sotaro, bukti ponad mataulo. मागण्या उदेशी सोम्याचें दर्शन घेवन सतत त्या परगोटणाऱ्यांची काळजां देवाक ओदीक उक्ती. गोराब्यांत मागण्याचें वातावरण आवय बापायनी घडून हाडूंक आनी तशेंच समुदायांनी आपणे आनी आपल्या भुरग्यांक वांटो घेवंक उत्तेजन दिवंक पवित्र आत्म्यान तांकां सुचयल्यार पुलो म्हूण बापा लागीं मागुया. Donia deva, aikam sotaro, bukti ponad mataulo. सोम्याचें दर्शन अणभव घेवन जियेतोल्या देखीवन क्रिस्ती कुटुंबांनी याज्ञीक आनी म्हत्वाची जिविताक जायतीं आपोवणी उत्पन्न जावंक ओदीक सोंपें जाता. याज्ञिकी आनी म्हत्वाची जिविताक आपोवणी फावो जातलीं जाल्यार तें आवय बापायचेर दल्लोलें आसा. तीं आपल्या भुरग्यांक जेजूचो उपकार जावन ताचो पाटलाव करूंक भुरग्यांक शिकोवंक तांकां देवाचो आदार फावो जावंक मागुया. Donia deva, aikam sotaro, bukti ponad mataulo. बोदल बापा आमची किरीत मागणी वेळा तुझ्या मुखार आमी दवरल्यान तुज्या आदारपणाने आमची मागणी तूं आयकत्यास क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन करुया गोवा कोणयो बारीक होलक्यो गायनाचो अंक C17. Goa konyo barik kolkyo hundia sata chiva poso. Mocha baba boni wangra chisu bitor chivit moche misal beton zata mucha. Chiva hundo poson kore. Muncham soru, chivit soru. Oshin Bapa Jesus Obe Oka Tuka Jivit Moche Muncham Soru Jivit Soru Oshin Bapa Jesus Obe Oka Tuka Jivit Moche. म्हज्या भयणी बाबानय आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा बागन फिलीप आनी जाकोब हाचे परबे समयार आमी तुका वोमताव ती देणी तूं स्विकार कर. कोश्टा दोगदांक सांपडल्यात त्या आमच्या बाबा भयणीची सेवा करून आमचो धर्म नितळ निर्मळ मनाची भोक्ती जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्वकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या सोणेकल्याच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना क्रुसा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या पुरम योजनान आदल्या योजनाक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो याज्ञीक कोलिवेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाचे नदार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povit, 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 dolvaroso sorves por tu.
स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बाबा रस्न पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशीन कश्ट मरण सुखवेच्या आदी त्याने उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो पडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेचपरी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनचे पासत तें वारो वतलें हे म्हज्या उगडासाक कुळात Baba tazo good por go to ya. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा तुझ्या येण्याक आमी मोतरेकता बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उदगास करता आनी जिवितासून आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला हें देखून आमी तुका दिन भासता आनी जेजूची कुड्यान रगत चोदल्या आमी सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उदगास कर फ्रांसीस आमच्या बागीवन बाबा फिलिप नेरे आमच्या गोवळी बाबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमुखांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवांचो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टा कुडीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी आज एकठांय जाल्ल्या सगळ्या ह्या भाव भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता आनी खेरीतपणी वयलो वाडो आयज तांचे खातीर आमी खेरीत मागता तांच्या एक एक कुटुंबाचेर एक एक वांगडाचेर तुजो खेरीत आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता बरोबर आयचे बरयता श्रीदासन आनी सेनया तांचेर तुजो किरीत आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती भगेन जुजे तिच्या पोती भगेन जुजे वाज भगेन फ्रांसीस शाबेल पदवासो भगेन दांतन भगेन दोन दुधा आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सरवंडरान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान दवरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया
आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन अंतरेकता. तर आमकां तुज्यो दार काकलुदीन सर्व पातकांतली सुडोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. चोची येताय आनी राजवट चलयताय सासणेच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पयल्यांत आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेसूक आमच्या काळजांत जिवंक वेताना आमी गायन करुया. शेळयांक हांव दार, गायनाचो अंक D46. Sotnał sanka, shelia kautar, moci vorvi bito solia, konui to sam, zatlo salvar, solo taka suba udar. Surutaka subauda, Teuta viswas sodas tuji, Amashelia golia Jesu, Eka sida dovu somun, Teuta viswas tuji. Teuta viswas sodas tuji, Amashelia golia Jesu, Eka sida dovu somun. म्हज्या जेजू, बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें बो अमोलीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन.
प्रार्थूया. मोगाल बापा, आमी घेतला ते क्रिस्त प्रसादा वरवीं आमची काळसां नितळ कर. अशा तुज्या धर्मदूतां फिलिपा आनी जाकोबा बरोबर तुज्या पुताक देखून तुका ओळखूंक आनी सासणाचें जिवीत जोडूंक आमी भाव. उपकार आमी मागता तस तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मिलाग्रेस साहेबिनी आमचे पासत विनंती कर. क्रिस्ताचे बाजाने आमकां फावो जावच्या. प्रार्थूया. सर पदवेदार देवा, भोव भाग्य दाखवार मारेची शकाय आमकां फावो केल्याय देखून आमी संतोसता. हे मोगाळा वयचे विनंतीन ह्या संवसारांत सर्व वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासणाच्या सुखाक आमकां पावूय. या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे थंय. शेवटाक आमी गायन करुया. माये काकुतीन बोललोले गायनाचो अंक T23. Maika kutin bolele Rani sorga sosarache Soda samcha mogan lastoli Sanuna kai mai mogache Kamai Yo mai तुझ्याच कपा